फोंडे म्हालांतल्या उदका प्रश्नासंबंधी फोंडे पालिकेत उदकाशोत मंत्री सुभाष शिरोडकारांच्या वांगडा बसका जाली। उदकाचो प्रश्न बेगोबेग सोडयात म्हणून मंत्री शिरोडकार हांणी सगळ्या संबंधित अधिकाऱ्यांक आदेश दिला। मजगती उदकाविशीं नगरसेवक अपूर्व दळवी आणि मंत्री शिरोडकार हांच्या वांगडार प्रश्न मांडले। उदका प्रॉब्लेम असं बरो हांगचो उदका प्रॉब्लेम म्हज्या फक्त बोरयेची ल्हानशा भागात आसा तोय विशय आनी हो विशय सॉल्व जाता। म्हणजेच फक्त आज हांव जेन्ना हांगसर बसतले फक्त तेणें एनओसी दिली जाय आमी तो सॉल्व करता। सिवरेज तिसरो जो आसा पळय तो हेल्था तीन विशय आज डिस्कस रोडसा बी विशेष कोण उरलो एक म्हयने भितर आज जे आमचो विशय मारल्या रमेशान सगळे नोट केल्ले आसा प्रिपेर नोट रिपोर्ट तातूंतले मुखाल्ले म्हयने भितर जवळ जवळ 90% केसीस जाता। PWD डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वॉटर सप्लाय, सिवरेज, इलेक्ट्रिसिटी सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स आशिल्ले आणि सगळे नागरीक आशिल्ले, सगळे पंच सरपंच तशेंच म्हाजे वांगडी सगळे नगरसेवक आशिल्ले। सरान सगळ्याची समस्या आसा वेगवेगळे डिपार्टमेंटाच्यो, रस्त्याच्यो, उदकाच्यो, लायट ज्यो समस्या आसा त्यो जाणून घेतल्यो आणि ऑफिशियल्स आसा तांकांय बी सांगलें की हे जे प्रॉब्लम आसा ते बेगिना बेगीन सुटावे जावपाक जाय म्हणून। आणि तशेंच सरान आज आयले म्हणून खंय तरी फोंड्या जी कामां जावपाची आशिल्लीं चड करून आमचे खरें म्हणजे उदकाचो चड प्रॉब्लम आशिल्लो। आज फोंडा म्युनिसिपालिटीन जलस्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकर हो हांगा लोकांची समस्या आयकुपा खातीर हांगा आयिल्ले आसा आनी आयज हांगा सगळे चडशे हांगा जे नगरसेवक आसा सगळे उपस्थित आसा, नगराध्यक्ष आसा आनी नगरसेवकान सुद्दां आपली भागान आपल्याक कशी उदका लागून समस्या निर्माण जाल्या ती तांकां सांगले आसा। आनी हेचो जेन्ना मंत्री सुभाष शिरोडकरान हे सगळ्यो समस्या आयकून घेतल्यो आनी थंय उपस्थित आसलेले ह्या भागांतले जे खात्याचे अधिकारी तांकां सगळ्यांक स्पश्ट आदेश दिल्लो आसा की हे सगळी समस्या सोडपा खातीर जाता तितले बेगीन सगळो फुडाकार घेवचो आनी फुडली मंगळारा आपूण हांगा परत येतलो तेन्ना आपल्याक सगळी ह्यो समस्या सोडलेली दिसपाक जाय अशें तेणी सांगलेलें आसा। आनी दुसरी म्हणजे जे आमचे गांजा प्रकल्प आसा 35 MLDचो तो थंयच्यान उदक फोंडे सोडपा खातीर ती एक खंय तरी बारीक इशू आसा ते जमनीचो ताका पायपलायन घालून जॉयन करून तो इशू सोडोवपाचो प्रयत्न आपूण एक 2-3 दीस भितर करतलो आनी येणाऱ्या 10-15 दिसान फोंड्या उदक कमी पडपाना अशें तेणी सांगलेलें आसा। गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खिडे।